अनमोड राष्ट्रीय महामार्ग कोसळिल्ल्या वाठारांत संत गतीन काम चालू आसा। हे काम मार्च म्हयन्या मेरेन पुराय जातले अशी माहिती रस्तो विभागाच्या कनिष्ठ अभियंत्यान दिली। 2 जुलय 2025 ह्या दिसा उटंगाराच्या पावसाक लागून अनमोड राष्ट्रीय महामार्ग कोसळपाची घडणूक घडिल्ली। उपरांत अवजड वाहनांक लागून येरादारी बंद केल्ली। उपरांत व्यवसायाक फटको बसता म्हणून अवजड वाहनांक खातीर उक्तो केल्लो। अभी फाइलिंग चल रहा है, बाद में कंक्रीट सीमेंट ग्राउटिंग छोड़ने के बाद नीचे करना है। अभी जो ये पाइप डाला है कितना मीटर डाला है? अभी 12 मीटर सभी का 12 मीटर अंदर डाला है। अभी क्या काम बाकी है? अभी पिछले साल इसको होने के बाद इधर आता काम आता, अभी 2 महीने अंदर खत्म होता है। इधर वॉल आएगा, इधर आएगा सर, नीचे आता है, नीचे वॉल आएगा और बाद में ऑरिजेंटल वॉल आएगा। 2-3 महीना में खत्म हो जाएगा मेरा थी, और 2 महीना सभी काम का 2 महीना। अभी यही बोल रहा था इसका एक 15 दिन में हो जाता, खत्म होता है ऊपर वाला। ऊपर वाला अभी इधर ऊपर क्या करेंगे? और एक लेयर आता है ऐसा, इधर ऐसा वाला लेयर आएगा। बाद में इसके ऊपर क्या आएगा? उसके ऊपर वेल्डिंग आता है, इधर चैनल बिठाना। बाद में इसका अंदर चलिए आता, चलिए उसको डाल के कंक्रीट करके वॉल उठाएगा, ऊपर वाला उठाएगा। ओके, अभी 2 महीना हुआ ना काम, 2-3 महीना हुआ काम चालू है इधर। हो गया सर, इतना दिन वो बारिश रहता है, बारिश के वास्ते कम हुआ। इसमें वो होता ना, इसमें होता ना काम करना। ओके, कितना घंटा काम करता है इधर? हम लोग को टाइमिंग नहीं सर, 7 बजे 8 बजे तक टाइमिंग नहीं। आम्ही अनमोड हांगा आसा, जे जाग्यार राष्ट्रीय महामार्ग कोसळ्ळेलो एक 4-5 म्हयने पयलीं। थंय आमी आसा आनी हांगा काम चालू आसा, पूण तो सांगता ते कोतान हांगा जे पावस पडटा म्हणून मातशें काम स्लो आसलेलें। जवळ जवळ तेणी सायडीच्यान जवळ जवळ 12 इंचाची व्हडली मोठी पायपां 12 मीटर खोल घातलेली आसा आनी ताका घटसाण दिल्ली आसा। तो म्हणटा की जो सुब्रमण्य म्हणून हांगा जो काम पळोवपा आसता, जे बेंगलोर कंपनीची मार्फत हे काम चलता तो पळोवपा आसा, तो सांगता आनी 2 म्हयन्यान हे काम पूर्ण जातलें अशें सांगता। पूण जवळ जवळ पळोवंक गेल्यार हो जो रस्तो जो आसा कोसळ्ळेलो तेजे पासून बरेच हांगा वादंग जाल्लें। अवजड जी वाहनां आसलीं तीय 2-3 म्हयने बंद आसलेलीं। पूण आतां हांगा पळोवपाक गेल्यार जे आसा हांगा कंपाउंड जे मारलेलें आसा, हांगा सगळ्या आडवे जे चॅनल मारले आसा, जवळ जवळ 250-300 वयर चॅनल हांगा मारलेले आसा आनी ती पायपाय मोठ्या प्रमाणान घातल्या। आनी हो जो आसा, हांव जो रावला हांगा उबो, हो जो आसा तो रोखडोच 1-2 म्हयन्या भितर हे सगळे वयर हाडटले आनी सायडीन जी सकयल जी संरक्षण कंपाउंड वॉल आसा ती बांदून काडटले। पूण 2-3 म्हयन्या भितर काम जातलें म्हणून सांगलें। पूण हांगसरलो ज्युनियर इंजिनियर जो आसा तो सांगता की मार्च पर्यंत जरी आमकां कामा खातीर टायम लागतलो, कित्याक पावस पडटा म्हणून टायम लागतलो अशें तेणी सांगलेलें आसा। गोमंतक TV खातीर अनमोड जॉन, एकनाथ खेडे।